जुझे लॉरेन्स फेरांव हाका सर्गींचें सूख हांव देंवून ही मिसाची बेटां समर्पितां. तेच परी आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात ग्लेंडा आरावजो देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. आयज काजाराचें वरस पाळटात इनासियो आनी जोसफीन वेगस हांकां आनी हांच्या कुटुंबाकूय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबळीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुज्या अगणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण मागतांव. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची चीप दिल्या. तकलेल्यांक म्हज्या उतरान दीत दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दोस सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सुरेस्परा दोनयान म्हजे कान उकडल्यात. हांवें जाल्यार पोत्तें बोल करूंक ना. कुडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजे पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किडण्यो कोत्ताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सुरेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानांची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लॉजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें कोत्ता जायत होय जाल्यार बरोबर निती सभे मुखार वचुया. कोण म्हजे आड तक्रार कोत्ता जायत तो ताका म्हजेशी येवन दी. दोनी सुरेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खासीचे फॉर्मोन मारूंक फुडें सरतलो.
देवाचे उतोरे देवाचे वडकार आमचो जबाब तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळी म्हणुया. तुझ्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हज्या काशा आवयच्या भुरग्यांक जालां पोद्देशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केणटात तांच्यो किडण्यो म्हजेर पडटा. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पोलयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांणीक म्हाका पियोंक दिलो शिरको. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वखाणटलो. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सुरेस्पर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार सगळीं उबी रावया. नोमान आमच्या राया तूं बापाक कालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वता तसो तुका कुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होय मातुका सोम्या. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें हांव ताका तुमच्या हातान घालतां जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयेचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस जावन ताका दवरूंक दिवंक बरो सोयेग तो पळोवंक आसलो. फूग नासलेल्या उण्याचे पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयलें तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय. आनी जेजून सांगलें उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वसात आनी ताका म्हणात गुरुजी अशें सांगता म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें हांव तुमकां खरेंच सांगतां तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबर कोंती बरीत जाले आनी एक एकलो म्हणूंक लागलो सायबा हांव गायतो. ताणें असो प्रतिपाल केलो म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचे खोटा. जोल्मुंकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदेसान अशें म्हणलें गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली तुवें सांगलाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आघाडी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबेनो हांव काय तो इज इट आय लॉर्ड जुदासाक चोय केद्यांक काळीज सोम्याक इंचारूंक सोमी तोर शिराप घालता त्या मनशाचे जो ताचो घात घेतलो पूण हेगे काळीज कांय जायना काय सुरीत चड एक चिमटो पासून ह्या काळजा येना काय की बाबा हो म्हाका वायट म्हणटा आनी तरी पासून हांव तोंड घेवन जाता हांव काय तो एके भाशेन मस्कोऱ्यो करता देवाक हांव काय तो आयज पयलें वाचप सोमतना कोण म्हजेर कास्तीचें फरवण मातलो ओय हांवें पयशे घेयले 30 नाण घेयले हांवें इंकिलो सोम्याक जेजूच्यान म्हाका कितें करूं जाता घोडेच जुदा सजमलो म्हाका प्रोटेक्ट करूंक म्हाका सांबाळूंक राखूंक हे रोमकार आहाय पूण होरे ते रोमकार जुदासाक सांबाळूंक पावले ताका साल्वार करूंक पावले कित्याक तो इतलो पिसो जालो की ताका कांय चिंतूंक जावंक ना जें काळीज जेन्ना जेजू ही उतरां म्हणटालो काळीज तरी चिमटो इल्लो चिमटो तरी आसलेलो ते पयशे व्हरून पोतून दितालो तो आनी म्हणटा आसलेलो हांव आनी कांय प्लान काणा तुमकां जेजू तुमच्या हातांत पडोवंक जुदासाचें पातक हें की तेणें प्लान काळान सांगलें अमके वेळार यात अमके भाशेन याद आनी हांव अमकें अमकें करतलो हांव तें किस दितलो उमो घेतलो बेज घेतलो तेदो कटलो कोण जेजू तो त्या काळखांक कोणा न्हू सगळे एक भाशेन सारके जिगांट मोठे हाबेगांव अशे सगळे काळखांक कोणा प्रितीच्या बाबेनो हें जाता आमच्या जिवितांत जुदास काल हांव सांगता ते प्रमाणे जुदास हुंय गेल्लो जशी देवाची काकलूत सगळ्याक आहा काकलुती भायर तिच्यान लिपोंक जायना देवाची हास्तूय सगळ्यांक आहा देवागे हास्तींत तो सांपडलोच देवागे हास्तींत तो सांपडलो अरे जेजू वॉर्निंग दिता ही उतर मुट्ट्या दोना वॉर्निंग दिता तो मनीस जल्मूंकूच नासलो जाल्यार पुरो केन्ना आवय रागान म्हणा तूं जल्मोंक तुका जल्मा हाडून व्हड मिस्टेक केली तुका जल्मा हाडूंक ना जाल्यार अदीक बजत आहलें म्हणजे इतलो वायट तें कोत्ता सादी कोरणी दिसत ती आमकां वाचूंक आयकूंक 30 नाण केली आनी ताका 2 दिलो ना पूण एक कोरणींतल्यान तेणें देवा हें केलो मनशां आयकूं जाता 30 नाण्यांक पूण देवाक केन्नाय कोणें इंकूंक घेवपा जायना जेन्ना जुदासान 30 नाणें घेतले तेणें संवसाराक दाखयलें की हांव ओनर जेजूचो खरें तूं ओनर जेजूचो तूं धोनी जेजूचो जेजू तूं गेलोय धोनी सगल्यांचो धोनी तुवें धोनयाक इंकूं जाता मनशाक विंकूं जायत ताका लागून आयज आमी इल्लीगल हें ट्रॅफिकींग कित्याक चर्च इतली मोहीम करता वाय द चर्च कंडेम ह्युमन ट्रॅफिक बिकॉज नो वन इज एनी वन्स मास्टर कोणूय कोणाचोय धोनी न्हू इंकूंक गैर वापर करूंक ना हें करता प्रितीच्या बाबडीन आयज सजमुया इतलो काळ हो आख्खो काळ 40 आनी 5 काळ सरोन गेला आयजो निमाणो रोखडो असो थंय वर रोखडी धांवतलीं फाल्यां मोंडी टर्सडे येतलीं आमी कितें चेंज जाला काळजां मातशें चिमटी येयला हो काळजा फकत लेप लायला आमी मोलोम लायलां झेली लायल्या आवय मसी 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 आहा ना न्हू पूण देवागे नितूय आहा न्हू देवान खूंय तरी म्हळां आय सोद फकत मसी थ्रो माय जस्टीस इन टू द डस्टबीन देवान म्हळां ना along with mercy there is justice mercy दिता नव्यान पातक करिना जावंक आम दिसता मर्सी घेया आनीक जाय तितली नव्यान पातक करया ना मर्सी दिल्या काकू दिल्या नव्यान पातक करिना जावंक तुगे स्लेट काळी जाल्या ती पुसून पोतून धवी कोता बशी धुयताय न्हू सो दॅट यू ईट फॉर द सेकंड टायम ते भशेन वा मेळ्ळोले भशेन जे पासताय तें पळयात आयज जाय जाण आसतलीं इतलें कुमसराचें आयकोन एनावन्समेंट आयकोन सरमांव आयकोन रितीर आयकोन आजून पर्यंत कुमसराक गेल ना आसतलीं आसून थोडीं वर उरल्याय हीं वरां रोखडीं धांवतलीं वचात वचात कुमसराव हात आयज जाय जाण आसतलीं कुमसराक गेलीं आसतलीं दुस्मानां आजून बक्षील ना आसतलो संदान आजून केलें नासतलें आनी अदीक म्हत्वाचें पातक आजून सोडना आसतलें देर आर मेनी
might have gone for confession, retreats and all that, but have not reconciled, and more so, have not left sin. अजून नव्यान तींच पातक चलताय. जुदास आमी पातकाक लागून जेजूक होंट मान भायर उडयता आमगे जिवितांतलो. काल बरे भाशेन म्हणोय आमगे क्रिस्तांवपण आयज एसो जालो हा क्रिस्ताक आमी भायर उडयता जा तितू देंवचारा भितर घेता हें जालो हा. पूण देंवचार आमकां सांबाळपाना, देंवचार आमकां राखपाना. कितेंय दी न्हू देंवचार आमकां 30 नाण न्हू 300 नाण दीत, 300 न्हू 3000 दीत, 3000 न्हू 30,000 सिल्वर कॉयन्स दीत. पूण देंवचार केन्नाय सांबाळना. जितल्या मापान तो घेता दिता तितल्याच मामान वळवळावून थळमळावून सारको कश्टावून पोतून वता आनी जायते फावट तेच्या सुबेज वता. तर हें केन्नाय म्हणचें न्हू. कोण म्हजेर हास्त मारतलो? देव आहा हास्त मारूंक. देव आहा हास्त मारूंक. मनीस हास्त मारूंक सोदना जायत आनी मनशा कडेन गोणां जायत हास्त लाच्या फर्मोण मारूंक. पूण देव आहा हास्त लावपाक आनी फर्मोण मारूंक. भेटून एक गायन गाऊया. सर्वेस्परा देवा. C30 पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार को हे देणे या सोऱ्या उड्याचे Kamanda Toshiko Ebete Kakasuku Kamshi Yadnik Povidrudra Ohuntono Odrutsa Yasoya Unyatso Namshenere Sace un luogo grasanzo. मोच्या बाबणीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ताणी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मनाचो गुट समरंभून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मनाचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेन दिसान दीस वाडोवचो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय वचन आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळेंनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचे ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. हीं वर्तीं घडितां सडवणीचीं आमी भोगतीन समरमतां ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवतांचो दलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा सरकार. तांचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Obarazzo sorveisvor tu, zorganizonsa, volia tucia vojvova, usolvim dugan soj, sorveisvor acenami, Sorgi
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मेवरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पयचुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आस्बिस्मा, सिमिया आमच्या अशलेर बिस्मान सगळे यत्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटचडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजय भाग्योन धर्मतान सरकाणीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयचुवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी सौम्य तुमचे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावुया. जेजू म्हज्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. जेजू म्हज्या इकोड म्हजो आत्मो मनशाक जाल्यार ताची विटुजेतली Tori duce, cariț mă dore, pagato sorună o sunata. Tori duce, cariț mă dore.
प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या विश्वासी बापा, आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट कोत्ता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. ते महिमेवत अमर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण टीर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. ह्या मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. फाल्यां जावन आमचो पास्कांचो त्रिदूम 3 दिसांचो त्रिदूम सुरू जाता. फाल्यां निमाणो ब्रेस्तार वो मॉन्डी टर्सडे आमी म्हणटा. 5 वाजतांचें मीस दबाजीक सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचें मीस. सगळ्यां लागीं मागता ह्या मिसाक हाजी जावंक. मागीर जीं 2 मिसां आहात जीं सारकीं कोण पावनात कामाक लागून आनी कसलेय अडचणीक लागून तांकां तें. पूण जीं कोण घरांत आहात फ्री आहात बेकार उतर म्हणून बेकार आयको मातशें हें जाता आनी सगळ्यांनी 5 वाजतांच्या मिसाक घेवचें. कित्याक कायद्या प्रमाणे एकूच मीस करचें. एक सवलत ताका लागून जायत जाण फोन करता फादर खंयची मिसां 3 मिसां पांय धुयतलेय ना एकू मिसां करपाक कायदो न्हू. दॅट्स वाय द मेन मास इज एट 5 o'clock. आतां तुम पावनाय म्हूण आमी 6:30 आनी 8 मीस दवरलां. हें सारकें मतींत तुमी घालचें न्हू. 6:30 मास इज इंग्लीश आनी 8 o'clock मास वील बी कोंकणी. 8 मीस सोमतोच आमच्यो वाड्या वाड्यांतल्यो बेटो सांतिस्माक सुरू जातल्यो. तुमी येवचें म्हूण मागता. तुमची बॅट आहा तेन्ना वाड्याची बॅट आहा तेन्ना एक पोस्टर केला वॉट्सॅप आमी PPC ग्रुपार कॅट ग्रुपार घातलेलो आहा. हांव येता PPC मेंबर तुमकां फॉवर्ड करतली केन्ना त्यो तुमच्यो बॅटो. 12 वाजता आमी इगोज धांपतले. कित्याक 12 वाजता जातूच आनी बॅट वो आदोरासांव परम संस्काराची बजवण करूंक जायना. शुक्राराक 7 वाजता आमी हुर्साची वाट करतले आनी सांजेचो आक्ट जातलो 3:30 वरांचेर. पयलो सेवाधर्मीक आक्ट आनी मागीर आमचो वर्सावळीचो परंपरीक पास निमाणो पास जेजूची माच कुसावली देंव वयतात आनी मागीर आख्खे मेल्ले पवित्र कुडीक आमी गांवभर पुरसांवान काडटात. सायबीण मांयची माज आमी व्हरतले. पवित्र शनवार 7:30 वाजता सकाळचें मागणें आनी 7 दुखीचेर नियाळ. सगल्यांनी येवचें म्हूण मागता. आनी मागीर रात जागरण 11 वरांचेर. सगल्यांनी ह्या जागरणाक वांटो घेवचो. कित्याक हें पवित्र जागरण आनी चर्चीन हें जागरण मागीर आमी जायत विजील कोता हिंगा थिंगा. बट द चर्च हॅज आस्क्ड ऑफिशियली फॉर दीस विजील टू बी डन. मागीर आयतारा दीस सकाळीं मिसां 7, 8 आनी 9:15 वाजता. सगल्यांनी भोक्तीन भावार्थान ह्या दिसांनी वांटो घेवचो आनी ह्या दिसूय भोक्तीन भावार्थान सारचें. फकत इगोची को येयले म्हणटरी आमी भावार्थी जाताय. आख्खो दीस कितें घराक गूड फ्रायडे सार सिगरेट ओडटलीं आख्खो दीस कितें मातशें चिंतचें आमी कितें कोताय तें. हे दीस ते दीस जिंजवार ओ फास्ट आनी एब्स्टिनन्स. दुसरें म्हणल्यार जायत जाण घोडे उरत कुमसार जायनासतना कुमसार जायात. ह्या समरमण्यांनी भाग घेवचें न्हू. मेळ्ळें वतोस कोण मेळ्ळें काळीज आनी मन आसून हें काळीज मन साप कोराय कुमसार जायत. आनी हांव एनावन्स केलें ते प्रमाणे तुमी केन्नाय यात आमी तुमकां कुमसार करूंक तयार आसा. केन्नात यात. केन्ना चिंतिना फादर बिजी आसतलो हे दीस बिजीचे आसूं. बिजी आसल्या लागूच सगळें काम थांबोवन तुमकां कुमसार करूंक जाता. ताका लागून कुमसार जायत. हिंग जायनाय दोन बसको खूंय वयताय कुमसार जायात. कुमसार जायनासतना ह्या समरांनी भाग घेयनाकाय. हांव सांगत म्हण न्हू पूण देवाक मान आहा. काल डिकन डुबना बरे भशेन सांगना गो फॉर द सॅक्रेमेंट ऑफ कन्फेशन. यू कॅनॉट रिसीव इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस द होली युक्रिस्ट. द होली युक्रिस्ट हॅज मच ऑनर हॅज मच रिस्पेक्ट. हें मतीन दवरचें आनी तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. आय 30 आनी 2 तुजी पवित्राय पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी
तुझी पवित्राय सूर्यावरी वांगा Gloria be tuka,